या बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी आमेन. मोगाचे बाप्पा, ह्या वेळा पासत तुका अर्घ दिता मोगाचे बाप्पा. या दिसा पासत हो दीस आमकां दिलेल्या पासत तुजी प्रोटेक्शना पासत आमकां तुवें अनसीन हार्मांतली प्रोटेक्ट केलेले पासत जे वायट विघ्न आमचेर येवपाचें तितलेंय आमकां दिसती पडना मोगाचे बाप्पा. तूं तें आमचे वयले निवारता जेन्ना आमी उतर तुका धाडटाय आनी धाडना जाल्यार लेगून मोगाचे बाप्पा तुजे मर्सीन तें आमकां प्रोटेक्शन मेवता. तुजे आंच बोडवे 10,000 आमचे सायडीन कितले भोंवताय आमचे फॅमिलीक आमकां सगल्यांक राखपाक आनी सांबाळपाक म्हूण आमी तुका अर्घ दिताय. आनी ह्या वेळा पासत निकिता जे सिस्टर निकिता आमकां कितें शिकोवपाचें आहा तेवूय पासत आमी तुका अर्घ दिताय. जे कोण हें आयकोतलीं तेंच्याय पासत तुका अर्घ दिताय. तें आयकोन मोगाचे बाप्पा हें उतर हें टिचिंग्स हें प्रिचिंग्स हें तुजें उतर आमकां आदार दिता. आमचें रिन्यू करपाक मायंड टू रिपेंट चेंज ऑफ थिंकींग करपाचें आमकां आनी टू पूट इट इंटू एक्शन. करपाक न्हू पूण आमचेच चेंजीस आमचे भितर जावपाक ये. नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड तुजें उतर घेवन. त्या पासत मोगाचे बाप्पा आमी तुका एक क्लासी पासतूय अर्घ दिताय. तुजें उतर म्हणटा जूंय दोगां वो तेगां एकठांय हाय ह्या पासत तुका अर्घ दिताय कित्याक पवित्र आत्म्या तुजे एग्रीमेंटान आमी हाजीर आसाय आनी आमी जाणाय मोगाचे बाप्पा तूं खरेंच हिंग हाजीर आहा म्हण कित्याक तुजी येवजण एक क्लासी पासत म्हूण आमी जाणाय. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Thank Holy you, Spirit. Jesus. We Thank make you, this Jesus. prayer to Abba Father in Jesus' name. Amen, 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 amen. amen, amen. पवित्र आत्म्या हे तुझे सेशन तू अधिकार घे आणि म्हज्या जिबेंतल्यान फकत तुजी उतरां येवनी. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Take complete authority of this session. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमी जायते पावटी स्क्रिप्चर आयकिले न्हू नॅन्सी होजाया 4:6 हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता आपल्याची पोरजां निसंतोणाक पावल्या कित्याक ताका आपल्याच्या उतराची जाण वायना. करेक्ट? होय सारकें. My people are destroyed from the lack of knowledge. आणि आयज न्हू कंटिन्यू कोश न्हू पयली एक धाकटीशी स्टोरी सांगता. ओके? थँक यू जीजस. एक दादलो न्हू एक जाणटे बायलेक बॅट करूंक गेली आनी ती बायल न्हू आंतुरणार आहली. ओके? आनी ती भरपूर ओके गरीब आहली. आनी जेन्ना तो दादलो ते बायलेक बॅट करूंक गेलो तिणें न्हू ते दादल्यान तिचे वण्टीचेर न्हू एक फोटो फ्रेम चयली आनी ती फोटो फ्रेम न्हू एम्प्टी आहलोली येल्लो कलर फ्रेम ती आनी धाकटोसो एक पीस ऑफ पेपर आहलोलो थिंगा. ओके तो म्हणटा ते दादल्याक न्हू तें मातशें एट्रेक्टीव दिसलें. तो गेलो ते फ्रेमेशी आनी ताणें ती फ्रेम काडली आनी थिंगा तो पेपर आहलोलो तो पेपर तेणें वाचलो आनी तेणें ते बायलेक विचारलें हें कितें? सो ती बायलेन म्हणलें खूब वर्सां पयलीं हांव एक गिरेस्त मनशागेर कामां आहलें. ओके? ओके जायतीं वर्सां हांवें ते गिरेस्त मनशागेर काम केलें आनी ते गिरेस्त मनशाक न्हू कोण आसूंक नाय भुरगीं बायल कोण आसूंक नाय फॅमिली कोण आसूंक ना आनी ते ओके गिरेस्त मनशान मोश्ट न्हू पयलीं हो पेपर येल्लो पेपर ताणें म्हाका दिलो आनी ताच्या उडगासाक उणें उणें 50 वर्सां हांवें तो पेपर फ्रेमीन घालून दवरला. आनी जेन्ना ओके तो मनीस यू नो तिका बॅट करूंक गेलोलो तो मनीस तो पेपर वाचता न्हू तो सारको शॉक जाता आनी तो म्हणटा म्हाका कितेंशें दिसता म्हणटा पूण सांगूंक पूण आपूण सांगता म्हणटा तो म्हणटा ही जावन आसा ते दादल्याचें वील. ओके? ओके ताचे हय प्रॉपर्टी तेणें आख्खे यू नो मोस्ट्ली पयलीं आमी वील कोत्ताय करेक्ट? सो हय ताणें वील केल्लें आनी ताणें आपल्याची आख्खी दौलत आख्खी प्रॉपर्टी तुज्या नांवार केल्ली. ओके ओके? पूण हे बायलेचें जिवीत पास्ट 50 इयर्स तिका जेवपाक खावपाक मेळोन आहलें. ती जायत्या घारांनी काम कोत्ताली. जायत्या ओके घारांनी काम करून कश्ट येवन तिणें ही 50 वर्सां सारलीं. पूण कितें जालें? ती प्रॉपर्टी आख्खी तिची आहली. करेक्ट? हय आतां तिका वाचूंक कळना ना म्हूण तिणें कोणाक सांगूंकूय ना म्हाका वाचून दी म्हणोन. हय सो ही एक सॅड स्टोरी अशी न्हू. आतां ती ओनर आहलोली. हय
इनहेरिटन्स तिका दिल्लें त्या दादल्यान मसनू पयलीं. पूण तिका हय कांय जाणवाय आसना. सारकें आयज न्हू आमची गोत अशीच जाता. आमकांय देवाची मोगाची जाणवाय ना. आमकांय आमची आयडेंटिटी खबर ना. आमकां आजुनूय जायते जाणांक स्वत खबर ना. आनी मोस्ट डेंजरस कितें जाता, आमी आयज पासून सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन चड आयकता. आमी बायबल वाचूंक वचना. पूण जें हय कोणें सांगलां, दुसऱ्या मनशान सांगलां, आमी ताचेर चड बिलीव दवरता. कित्याक आमकां आजुनूय आमचें इनहेरिटन्स, आमकां आजुनूय देवाच्या उतराचें स्वत खबर ना. आमकां आजुनूय खबर ना की आमचीं पातकां भोगशिलीं. आमकां रायचस नितीवंताचो रोप घातला. आमकां खबर ना आजून जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो काय, कितें ताचें पर्पज आहलोलें. कित्याक तो थँक यू फकत आमच्या पातका पासून मेलो, वो तो आमची सोयरीकोत बापाशी करूंक येयल्लो, जी सोयरीकोत आदावाच्या पातकाशी डिसओबिडियन्सांची मोडलोली, ती सोयरीकोत पोतून करपाक येयल्लो. आमकां न्हू आजून आमचे बेनिफिट्स खबर ना कित्याक आमी इग्नरंट आहाय. आनी हे इग्नरंटाक लागून आमी कितलेशेच ब्लेसिंग्साकीन आमी पयस आहाय. कितलेशेच फायदेशीन आमी पयस आहा. सारकें न्हू? सारकें हय इवन आमकां डिवायन एक्सचेंज कितें तें खबर ना. इवन आमकां खबर ना की आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. आमकां खबर ना आमकां आंज बोडवे दिल्याय. कित्याक आमी चडशे सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन आयकता. सो आयज हेचेरू वयर शिकोन घेया. थँक यू जिजस. सो हे आतां सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन हूंय स्टार्ट जाल्लें थिंगा या. ओके, जेनेसिसान या. ओके Thank you, Jesus. Genesis 2, verse 16 and 17. Nancy, वाचता? हय वाचता दिसता न्हू? स्क्रीन क्लियर आहा? हय दिसता म्हाका हय थँक यू होली Thank स्पिरिट you, Holy दिसता Spirit. वाच. Genesis 18 to 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Thank you, Jesus. So हिंगा देवान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिलाय एडमाक. देवान सांगला एडमाक, and the Lord God commanded man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Very clear information, clear instruction. सारकें हय सांगला न्हू. आतां म्हाका सांगला तूं हे बागांतलें हुंयचेंय फळ खा, पूण एक झाडाक सोडून जंय थिंगा जाणवायेचें वायट आनी बऱ्याचें झाड आहा, त्याचें फळ खावपाचें सोडून तूं आनी हुंयचेंय खा. आनी तूं तें फळ खाशीत जाल्यार तूं सर्टनली मरतलो. म्हणजे तूं शुअरली मरतलो. सारकें? हय थँक यू जिजस. सो हे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन देवान आदामाक दिल्लें. करेक्ट? ओके हय थँक यू जिजस. आतां न्हू ईव कितें कोत्ता तें पळोवया आमी. ओके? ओके वाचशी नॅन्सी? 1 to हय 3 आं. Genesis 3, ओके verse 1 to 3. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. थँक यू जिजस. आतां हिंगा देवाचें उतर सांगता सोरोप जावन आहलो मोस्ट कनिंग. करेक्ट? हय आनी सारकें सोरोप
तो जावन आसा सोयता आनी ते बायलेशी इचात्ता, एवीशी इचात्ता. होरेंच तुका देवान सांगला हे गार्डनांतले हुंचे झाडांतले फळ खायनाका म्हणून? ती बायल सांगता सोरपाक, आमच्यान हावपाक जाता. ओके, पूण एक झाडाचें फळ सोडून आमच्यांनी हावपाक जाता. आनी वर्स 3 सांगता, बट गॉड डीड से यू मस्ट नॉट ईट फ्रूट फ्रॉम द ट्री दॅट इज इन द मिडल ऑफ द गार्डन एंड यू मस्ट नॉट टच इट or you will die. आतां हिंगा सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन कितें जालें? हिंगा सांगता थिंगा सेंटरान एक झाड आहा ताचें फळ खायनाक म्हणलां ना म्हणून आत लायनाक म्हणलां. आत लायल्यार तूं मरतलें. पूण देवान हें इन्फॉर्मेशन दिल्लें एडमाक? ना. देवान सांगलेलें फळाक आत लायनाका म्हणून? ना, त्याने फकत खायनाका म्हूण सांगलेलें. खायनाक म्हूण सांगलेलें. पूण हिंगा कितें जालें? एक कहलें इन्फॉर्मेशन मेवलें, सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन. सेकंड करेक्ट? हँड एडमान सांगलेलें तें. होय. थँक यू जीजस. पूण हिंगा एक्स्ट्रा उलयली रायट? आत लायनाका म्हूण सांगलें. सो आतां सोयतानाक कळ्ळें न्हू की हिका जाणवायना, हिका सोत खबर ना. सारकें. सो आमचे जिवितान तशेंच जायना जेन्ना तुका दुसरो लोक येवन सांगता तूं ते मनशाचेर हात दवर नाका, तुवें ते मनशाचेर हात दवरल्यार ती जी पिडा आहा ती तुकाय येतली. सारकें. सारकें न्हू? तुका कोणाचेर हात दवरपाक जाय जाल्यार तुका अनॉयंटींग आसपाक जाय. तुवें जायते उपास करूंक जाय, जायते मागणे करूंक जाय, जाल्यार तूं त्या मनशाचे हात धरतलो. इन अ वे इनडायरेक्टली आमी भिरांत दिना मनशाक? येस सिस्टर. थँक यू सिस्टर हांव एक कितें शेअर करूं? येस प्लीज. थँक यू जीजस. येस. हय. जेन्ना न्हू आतां तूं हेजेर सांगता न्हू की आमकां सांगलेलें आहा म्हणून की अशेंच न्हू जेन्ना हांव लायक इन द इंटरसेशन हें जॉयन जालें, तेन्ना म्हाका तें एकलें म्हाजें कोण एकलें आहालें तें म्हाका सांगतालें लायक कोण फ्रेंड आहालें तें. तूं दुसऱ्याचेर आमकां हें ना म्हणून रोजार करपाक, फकत तूं एनॉयंटेड आसोंक जावो म्हणून दुसऱ्याचेर. नाजाल्यार तेजेर कितें आहा तें डिलिव्हरन्स आमकोडे करूं जायना. नाजाल्यार तेजेर कितें आहा तें आमचेर येता म्हणून. अशें म्हणून एक्झॅक्टली. आनी हातीन तुजे अशें करून फुरीस वो कोंत वो कितेंय पूण आसूं जाय. पूण तेन्ना म्हाका खबर नाहली की आमकां ऑलरेडी आमचे भितर पवित्र आत्मा आहा म्हणून. आनी ती पयली मेवलेली ती म्हाका नॉलेज मेवलेली ती सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन मेवलेली. करेक्ट. सो आनी थँक यू जीजस. आनी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आमकां कितें सांगता? मार्क 16 मेवता. थँक यू जीजस. थँक यू लॉर्ड. आनी नॅन्सी हें कित्याक जावपा पावता? कितें आमकां खबर ना न्हू, सोत कितें तें खबर ना. आमी केन्ना बायबल ओपन करून फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेयना. केन्ना पवित्र आत्म्याक सांगना म्हाका हे उतराची समजवणी दी. पयलीं आमी बायबल ओपन करतालीं, वाचपारा वाचतालीं. मुजेच एक्झाम्पल, हांव वाचूंक जाय म्हूण वाचतालें, कांयच अंडरस्टँडींग ना, कांयच ना. सारकी वाचनासले पासून म्हणजे तें रिडींग आहा तें आयज आहा तें वाचलें जालें. फुल्ली थँक यू वाचूंक जीसस. वचनासलें. करेक्ट. आनी जेन्ना लोक आमकां सांगता तूं हात दवर नाका, तुका सर्टन एनॉयंटींग आसपाक जाय, जायते फावटी कितें जाता आतां चुकोन देखून कोणाचेर हात दवरलो आनी सपोज प्रेयर केलें आनी त्या मनशाक सपोज भेणाचो प्रॉब्लम आसलो, ओके, आनी तुवें हात धरून मागलें आनी सांज जाता तुका कोण सांगलोलें तूं तेजें मागणें केलें न्हू आतां तेगे भेणा पेन तुका येतली. आतां आमी ती केसली बी घातली फियराची, सारकें? सो ती फियराची बी ऑलरेडी त्या मनशान एक्सेप्ट केली आनी सांज जाता हे मनशाची फाट दुखोंक लागली. सो आतां कितें जालें? आरे देवा, तेणें म्हाका सांगलोलें हात दवरनाका म्हणून. कित्याक हें सगलें कित्याक जाता? कित्याक आमकां सोत खबर ना. मार्क 16 वर्स 17, 18 आमकां सांगता, एंड दिस सायन्स विल अकंपनी दोज हू बिलीव. आनी बिलीव केन्ना येतलो? जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची जाणवाय आसतली, जेन्ना आमी देवाक वळखतलीं, ताचो मोग आमी ओळखूंक पावतलीं पवित्र आत्म्या वरवीं. आनी बिलीव म्हणजे कितें? तूं सोत मानून घेता, तूं एक्सेप्ट कोत्ता. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands.
and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick and they will get well. Correct? होय. Inga Burela, do you need करेक्ट. to do fasting? Do you need to have ना, certain anointing? Or only, thank you, ना, Holy Spirit. Inga Burela, ki tuka certain anointings आहे, ओ तुये दिमी घालून आख्खो दीस भर उपास करूंक जायो, तेन्ना तुवें हात दवरल्यार त्या मनशाक पेकोवणी मेळटली? ना ना. न्हू? Thank you, Jesus. हं. Thank you, Holy आणि Spirit. Yes. आनी एक म्हाका सांगलेलें लायक तूं जाता तितलें फास्टींग करूं जाय कित्याक आमचे एन्सेस्ट्रल कर्सीस पळय आहाय न्हू ते सगळे मोट्टो जाल्यार आमी जाता तितली फास्टींग करूं जाय म्हणून. बट तेन्ना म्हाका गलेशियन्स 3:13 खबर नाहलो. की Exactly. जेजून ऑलरेडी आमची कर्सीस येयली म्हणून. आनीक सोगलीं एन्सेस्ट्रल आनी तुका पळय कितें जाय न्हू तें फास्ट मेवतलो जाल्यार म्हणजे अशें करून डॅनियल फास्टींग आनी तें Mhm. म्हाका केन्ना खबरूच ना डॅनियल फास्टींग कितें आहाल तें. तें करूं जाय क्रिस्मसा टायमार मांस बा कांय खावपा न्हू आनी तें. पूण तेन्ना हांव फास्टींग करता तेन्ना म्हाका लागोन कोत्तालें. बट Correct. आयज म्हाका खबर आहा की हांवें फास्टींग करूंक जाये टू ब्रिंग माय सेन्सीस इंटू ओबिडियन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या उतराचेर मानपाक. Amen. म्हाजे हेजेर न्हू सेन्सीसाचेर न्हू. थँक यू Thank you, जीसस. Jesus. Exactly. जायते पावटी आमी आयकता, तुजे घराचेर शिराप आहा, ओ तुजेर शिराप आहा, ओ लायक हय, तुवें ते लिंबूचेर पांय दवरलो, मिरसांगेचेर पांय दवरलो, तुका शिराप लागतली. हय, पूण जेन्ना तुका सोत खबर आहा, तुका तुजें इनहेरिटन्स खबर आहा, तुका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड सोत खबर आहा. हिंगा आमकां सांगता Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, cursed is everyone who is hanged on the pole. So already जेजू फुरसार आमचे कर्स, आमचे एन्सेस्ट्रल कर्स ओ पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर सगळे कर्स देवान ऑलरेडी सोपाटले. थँक यू हय. जीजस. थँक यू पूण जायते जीसस. पावटी आमकां हें सोत खबर ना आनी जेन्ना तो मनीस सांगता तुजेर कर्स आहा म्हणून तो मनीस भिरांतीची बी घालता आनी मागीर ती भिरांतीची ओके. बी घेवन आमी आख्खें आमचें जिवीत वगडायता. डिस्ट्रक्शन. हय, निसंतोन. तेंच HOSEA4:6 तेंच सांगता आपल्याची पोरसां निसंतोणाक पावल्या सैतानाक लागून न्हू, पूण लॅक ऑफ नॉलेज कित्याक आमकां आमचें इनहेरिटन्स खबर ना, आमकां आमची आयडेंटिटी खबर ना. आनी इनहेरिटन्स आनी आयडेंटिटी केन्ना जाणा जातली? ओन्ली जेन्ना आमी बायबल ओपन करून पवित्र आत्म्याक सांगतलीं, तूं म्हाका शिकय, हय. तूं म्हाका जाणवाय दी. बायबल आल्तारार वो उश्या पोंदाक दवरल्यार ही जाणवाय आमकां मेवतली? ना. ना. थँक यू जीजस. सो आनिकूय एक्झाम्पल घेवया, ओके? ओके. गॉस्पल. आतां हिंगा ही जायते फावटी आमी स्क्रिप्चर आयकल्या. हिंगा सैतान देवाक नाळूक येता ताच्या चिंतना वरवीं. करेक्ट? हय, आनी हय. पवित्र करेक्ट. आत्मो ताका व्हरता, विल्डरनसान व्हरता आनी 40 हय, डेज तो थिंगा आसता आनी सैतान ताका देवाक जेजूक नाडूंक येता आनी सैतानाची उतरां पळयात आमी आं. वर्स 3 आमकां सांगता, द डेवल सेड टू हिम, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, टेल द स्टोन टू बिकम ब्रेड. ओके? तूं हय, देवाचो पूत जाल्यार. आतां हिंगा सैतान जेजूक कोहली ताणणी घेवन येयल्लो? ताची आयडेंटिटी, रायट? हय, तो ताचे आयडेंटिटीचेर क्वेशन करूंक येयल्लो आनी हिंगा सैतान कितें म्हणटा, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड. हय, करेक्ट? पूण देवान म्हणलां तो म्हजो बिलावड सन. हय. आनी सैतानान हिंगा बिलावड उतर उजार केला? ना. करूंक ना. थँक यू हय, जीजस. ओपुरबायेचो पूत म्हूण अपूर सांगलेलें ना बायेचो पूत. बावटिजम दिता तेन्ना. करेक्ट. आनी आमकांय आयज पासून खबर आहा आमी देवाची बिलावड म्हणून? ना. आमकां दिसता आमी पातकी. आमी देवाशी वचपाक फावो न्हू. हय, सैतान आमकां गिल्ट, कंडेमनेशन दिता.
पूण जेजू देवाक खबर आहा आमी वीक, आमी ओस्कोद. ताका लागून ताचें उतर सांगता, जेन्ना तूं वीक आहा, जेन्ना तूं ओस्कोद आहा, म्हजी ग्रेस, म्हजी कृपा तुका सफिशियंट. म्हजी कृपा तुका पुरो. सो देवाचें उतर कितें सांगता, देवाक खबर आहा आमी थँक यू जिजस आमी वीक आहाय. आमी एवरी नाव एंड देन मिस्टेक कोत्ताय. पूण देव म्हणटा तूं थिंगाच राव नाका. तूं गिल्ट कंडेमनेशन घेयनाका. गिल्ट कंडेमनेशन घेवन सैतान येता. थँक यू जिजस. येस सिस्टर नॅन्सी. हय सिस्टर निकिता आतां एक क्वेश्चन ओके हं, आतां जेन्ना आमी इवन वर्डान हाय न्हू हं, तेन्ना आमी जायते फावटी आतां आमकां म्हणजे लायक पडटाय आमी हं, न्हू तेन्ना मागीर आमी आमी ओके आमी उठलीं ओके हं. म्हणजे तेन्ना मागीर आमी कितें कोन्न हें करूं जाये लायक म्हणजे कितें कोन्न ओके, लायक सॉरी म्हणूंक जाय ओके अशें हांव म्हजो एग्जांपल दितां. एवरीडे म्हजेशी मेस जाता आनी हांव हय बापाशी वयतां, बापा केलें मेस जालें. आनी हय हांव जाणा सैतान घेवन येतलो चिंतना तूं देवाचें उतर शिकता, परगट कोत्ता आनी तूं मेस कोत्ता, तूं हें केलें. सो हेच्या पयलींच न्हू हांव बापाशी वयतां आनी बापाक सांगता हांयें केलें मेस. आय एम सॉरी. हय आनी हय म्हाका देवाचें उतर रोमन्स 8 वर्स 1 म्हाका सांगता गिल्ट एंड कंडेमनेशन सदांच सैतान घेवन येता. सो तें गिल्ट एंड कंडेमनेशन हांव एक्सेप्ट कोन्ना. जी म्हजी मिस्टेक जाली ती एरिया हांव देवाक सांगता, जेजू हांव हे एरियान वीक आहा, पवित्र आत्म्या हांव हे एरियान वीक आहा. तूं म्हाका हेल्प कोर हे एरियान टू ओवरकम करपाक. सो आतां हांव कितें कोत्ता, तो एरिया पवित्र आत्म्याक दिता आनी हांव ते गिल्टान वचना. हांव बापाक सांगता, बापा म्हजेशी जायना. केली हांयें मेस, सॉरी. हांव जाणा तूं म्हजो इतलो मोग कोत्ता. जे घोडेक आमी सॉरी म्हणटाय न्हू नॅन्सी, व्हेरी इम्पोर्टंट बिलीव करपा की बापान आमकां बोगशिली. जशी आमी कुमसाराक वयताय आनी कुमसाराक वचोन आमचे पातकाचे बोगसणे फादरागे तोंडांतल्यान आमी आयकताव, करेक्ट? सो तेच घोडे व्हेरी इम्पोर्टंट बिलीव करपाक ऑलरेडी की जेजून आमची पातकां बोगशिलीं. आतां आमी वी आर वायट एज स्नो. वी आर रायचियसनेस. सो हितू आनी कांय क्वेशन उरना न्हू पोतून गिल्टान वचपाक जेन्ना तूं एक्सेप्ट कोत्ता, जेन्ना तूं एक्सेप्ट कोत्ता की ऑलरेडी फॉरगिवनेस दिली. हय करेक्ट? सारकें थँक यू जिजस. सो लेट्स कंटिन्यू. हय थँक यू थँक यू जिजस. जीसस सो आतां हिंगा सकयल मागीर जेजू म्हणटा इट इज Jesus answered, "It is written, Man shall not live on bread alone." So the devil led him up to a high place and showed him in an instant all kingdom of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want. If you worship me, it will be all yours. Thank you, Jesus. आता हिंगा सैतान देवाक सांगता तूं आपल्या वर्शीप केल्यार आपण तुका आख्खे संवसाराची दौलत दितलो, करेक्ट? हय आख्खे किंगडम तुका दितलो. पूण हो संवसार रोचलो कोणें? देवानूच देवानूच. आनी जेनेसीस 1:26 आमकां कितें सांगता? नाव लेट अस क्रिएट म्हणटा न्हू बाप. लेट अस म्हणजे गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरीट. सो तिगाय हाजीर आहलोले थिंगा. हय गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1 आमकां सांगता ओरोंबाक सोब्द. सो द वर्ड वॉज इन द बिगिनींग, करेक्ट? हय सो उतर पयलींसून आहा आनी उतर जावन आसा जेजू. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आमकां सांगता उतर मनीस जावन ह्या संवसारान येयले आमचे मदें. सो हिंगा जेजू ओरोंबाक सोन आहलोलो ताचोच संवसार आनी सैतान ताका कितें इन्फॉर्मेशन दिता, तूं आपल्या वर्शीप केल्यार आपण तुका हें सगलें दितलें, सारकें? हय सारकें सो कर जेजूक ही जाणवाय आहलोली, करेक्ट? जेजूक हय स्क्रिप्चर खबर आहलोली ताका लागून जेजू कहें ओवरकम कोत्ता हें टेम्पटेशन. इट इज रिटन देवाची म्हणटा. हय सो जेजू बींग अ सन ऑफ गॉड तो स्क्रिप्चर जाणा जाल्यार आमकां कितलें गरजेचें देवाचें उतर जाणा जावपाक. करेक्ट आतां आमी म्हणोंक जायना की तो देवाचो पूत. थँक यू जिजस. पूण लूक 2 वर्स 40 आमकां सांगता जेजू पिरायेन गिन्यानान आंगलुतीन वाडलो, करेक्ट?
येस. इवन तो 12 वर्साचो आसतना जेन्ना तो सांडलेलो तो थिंगा सिनेगॉगाक प्रीच कोत्तालो, आन्सर्स दितालो तांच्या क्वेशनाचे आनी ते सगळे तोटाक जाल्लेले ताचे नॉलेजीचे करेक्ट. वय सो तेका मादर मेरी एवरी डे शिकयताली देवाचें उतर. वय Thank you, Jesus. So, देवाक जेजू being a son of God, तेका स्क्रिप्चर तो शिकलो. ताणें जेन्ना सोयतान ताची आयडेंटिटी क्वेशन करूंक येयलो, सोयतान ताका देवाचें उतर तो ट्विस्ट करून दितालो तेका. ते सगळे कोत्ता आसतना जेजून आन्सर दिलो, इट इज रिटन बरयलोलें आहा जाल्यार आमकां कितलें गरजेचें म्हणपाक, जेन्ना आमकां लोक सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन घेवन येता. जेन्ना लोक सांगता ना तूं पातकी, तूं गिल्टान तूं तुजें पास्ट चोय, तुवें देवाचें उतर परगटपाचें. वय करेक्ट सिस्टर. तुजें पास्ट चोय, तूं कहलें पास्ट आहलोल्यार आतां तूं देवाचें उतर परगट्टा, तूं एक पातकी. जेन्ना आमी मनशाक जज कोत्ता, अनफॉरगिवनेसान ऑपरेट कोत्ता, आमकां पयलीं दिसताली जेलसी म्हणजे एक इमोशन. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता जेलसी जावन आसा एक डिमॉनीक स्पिरीट. जेम्सान आमी स्पिरिट. शिकल्या. सो कितलेच एरिया आमी आजुनूय थँक यू होली स्पिरीट आजुनूय आमकां देवाचें सोत खबर ना न्हू. वय थँक यू सारकें करेक्ट जीसस. सिस्टर. सो आतां फुडें या. थँक यू लॉर्ड जीसस. Thank you, Jesus. Verse 9. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of temple. If you are the son of God, he said, throw yourself down, for it is written. आता हिंगा सोयतानूय देवाचें उतर जाणा न्हू, सो तो काय बरो स्क्रिप्चर कोट कोत्ता. सोयतान म्हणटा, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. Okay, Nancy, ऐका. Soitan quote kotta. For it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. वय आता न्हू हिंगा सोयतान ही स्क्रिप्चर न्हू ओद पाळ दिता. सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन दिता, ट्विस्ट करून दिता. वय कित्याक जाण तूं? थँक यू जीजस. आमी साम्स आतां हो हिंगा साम्स 91 कोट कोत्ता न्हू सोयतानचोय. फॉर इट इज रिटन, ही विल कमांड हीज एंजल्स, ओके, वय कन्सर्निंग यू. तो म्हणटा देवान एंजल्सांक हुकूम गायला, कित्याक तेका खबर आहा जेजू 100% मनीस आनी आमकां खबर आहा आतां एज अ ह्युमन एज अ लायक ह्युमन बॉडी आमकां आंज बोडवे दिले देवान, येस सारकें. सो करेक्ट. सोयतानाक ती खबर आहा. सो सोयतान वय आतां स्क्रिप्चर कोट कोत्ता, देवान म्हणटा तुका एंजल्स दिले, ते तुजे पांये फातराक आपटोंक देखून दिवपा नाय. आनी हिंगा सोयतान न्हू ओत पाळ स्क्रिप्चर सांगता. ओके. ओके, साम्स 91 Psalms 91 verse 11 and 12 वाचची न्हू आमकां फूल स्क्रिप्चर दिता. आनी कित्याक सोयतान ओद पार्ट स्क्रिप्चर दिता? कित्याक सोयतानाच्या तोंडांतल्यान केन्नाच बरें भायर सरना, केन्नाच सोत भायर सरना, कित्याक तो फोटीचो बापूय, करेक्ट. येस. थँक यू जीजस. आतां चोया सोत कितें तें. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. ऑल युअर वेज. सोयतानान हें सांगोंक ना. हें सांगोना. हें सांगोंक ना. आनी कित्याक सांगोंक ना? सोयतानाक नाका तुमकां सोत सांगपाक, कित्याक हिंगा देवाचें उतर म्हणटा आमकां आंज बोडवे दिल्याय, तूं हुंयी वस, wherever you go, okay, वय to guard you in all your ways, to keep you in all your ways, no matter तूं हुंचे पिटान आहा, तूं हुंच्या काळोखान वयता, तूं खूंय वयता, सगले वाटेनी तुका आंज बोडवे दिल्याय. तूं घारान एकलो आहा, जायते पावटी सोयतान म्हणटा तूं एकलो आहा, पूण हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता की बापान, स्वर्गीच्या बापान आमकां आंज बोडवे दिल्याय टू गार्ड यू इन ऑल युअर वेज. वय पूण सोयतानान हें सांगलां? ना सांगोना.
थँक यू जीजस. आणि आमकां आयज पासून सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन येयना, अरे कितें रे तूं घारान एकलो आहा, चोया चोर हय बीन येयीत. चड करून आमची जाणटी हाय तेंका म्हणटाय न्हू आ तूं एकलें रावता म्हणटाय. भिरांत घालताय तेंचे भितर. करेक्ट. आनी भिरांत म्हणजे कितें? स्पिरीट रायट? डिमॉनीक स्पिरीट. सो एक्झॅक्टली सैतान चोय कहो ट्विस्ट करून सांगता तो, कहो सेकंड इन्फॉर्मेशन दिता तो. हय तेणें म्हणलें जेजूक की तूं उडी मार, तुका बापान आंज बोडवे धाडले, ते तुजे पांये फातराक लागोंक दिवपा नाय. पूण सैतानागे तोंडांतल्यान हें भायर सोलना की ते तुका सोगले वोदांतल्यान गार्ड कोत्तोले. हय सो आयज आमकां आंज बोडवे हाय, नो मॅटर तूं हुंयी एकलो आसो, तूं केन्ना एकलो ना. तुका वॉझार आनी लिजन्स ऑफ एंजल्स आहाय, मायटी एंजल्स. आमी जायते फावटी टीव्हीचेर बेबी एंजल्स चोयताय, इमेजीस चोयता आनी आमकां दिसता धाकटी बेबी एंजल्स, क्यूट लिटल एंजल्स, बट दे आर मायटी एंजल्स. साम्स 103 आमकां सांगता मायटी एंजल्स. हेब्रियो आमकां सांगता मायटी एंजल्स. हय And ते आमकां गार्ड कोत्ता in all our ways, to keep you in all your ways, wherever you go. Correct? सारकें करेक्ट. So कितले डेंजरस न्हू सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन. हय सारकें. जेन्ना आमकां देवाचें उतर खबर ना, फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन खबर ना, द रिटन वर्ड खबर ना, जायते फावटी आमी लोकांच्यो खबरो आयकता, तांचें ट्रेडिशन आयकता आनी आमी सोत मानता. पूण केन्ना आमी बायबल ओपन करून चोयलां काय? बायबलार ना कितें बरयलां तें आमकां खबर आहा काय? ना आमकां दिसता जायत फावट आमकां संवय जाली आहा लायक आमकां हार्ड वर्क करूंक नाका, आमकां रेडीमेड खावपाक संवय जालेली आहा चड. सो दुसरें सांगता तें आयकोपाचें इझी जालें न्हू. करेक्ट. थँक यू जीसस. पूण सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन आयकोन आमी कोणाचें निसंतोन कोत्ता? लोकांचें, आमचेंच आमचें? आतां आमचेंच. ते बायलेचो एक्झाम्पल घे, फर्स्ट स्टोरी शेअर केलो ती. आतां ती कोणाकूच सांगलोल्या, जायते फावटी आमी म्हणटाय म्हाका वाचूंक कळना. हय पूण कोणाकूय दाखयल्यार तो मनीस वाचून दिता न्हू. दिता हय हेल्प करता. थँक यू जीसस. सो तें आख्खें जिवीत कोश्ट करून काडलें, उपाश रावन काडलें, वेरीन ती आसलोली बेनिफिशरी ऑफ आख्खें इनहेरिटन्स तिका दिल्लें, आख्खी प्रॉपर्टी तिका दिल्ली. सो हय आयज पासून हे बायबल जावन आसा आमचें इनहेरिटन्स. येस थँक यू जीसस. आमकां कितले प्रॉमिसीस दिल्याय. देवाचें उतर सांगता की ताच्या गायांनी आमकां पेकोवणी दिली. हय देवाचें उतर सांगता आमी जेजूची फ्रेंड. देवाचें उतर सांगता आमकां रिकन्सायल केल्याय. देवाचें उतर सांगता आमी जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा. देवाचें उतर सांगता जो कोण आपल्याचेर सोत मानता, जो कोण आपल्याक बिलीव कोत्ता, तो हिलिंग्स, पवित्र आत्म्या उद्देशी तो हिलिंग्स, मिरेकल्स, वंडर्स चोयतलो. येस जेजूच्या नांवान हुकूम घालून ते पिडाक भायर काडटलीं. हय थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू आमची होली गोत थँक यू होली स्पिरिट. लेट मी शेअर द स्क्रिप्चर. वाचता नॅन्सी? मी वाचता. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. थँक यू जीसस. सो सैतानान कितें केलां? आमची मायंड ब्लायंड केल्या, रायट? थँक यू होय जीसस. गुड न्यूजान चोया.
They do not believe because their minds have been kept in dark by evil god of this world. He keeps them from seeing the light shining on them, the light that comes from good news about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Thank you, होय. Jesus. So, ये संवसाराच्या देवान, you know, evil God, ताणे आमची मायंड ब्लायंड करून दवरल्या, कोरपां घालून दवरले आनी कोरपां काडपाक गरजेची रायट. नाजाल्यार आयज पासून आमी भिरांत घेवन जियेतली, आयज पासून आमी सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन घेवन जियेतली. येस. Thank you, Jesus. Let me share one more thing. सिस्टर नॅन्सी हिंगानो आमचेशी भरपूर एक्झाम्पल्स आसतले. ओके, सेकंड हँड येस. इन्फॉर्मेशन भरलो आसतलें सारकें. आनी सिस्टर निकिता जेन्ना तूं फियर घेवन रावल जाल्यार मागीर तुजी फामिलीचें डिस्ट्रॅक्शन जोबा भाशेन जातलें न्हू? करेक्ट. थँक यू जिजस. सो आमकांय पयलीं कांय खबर आसना, जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. आमी जाय तें उलयताले. ओके, हांव एक एग्जांपल दितां. एक बायल न्हू जायते फावटी म्हणटाली, आवय ती कितली बारीक आहाय, म्हाका डायबिटीज जाल्यार पुरो, कोण डायबिटीज जाताय त्या मनशाक ती बारीक हय. जाताय. ते बायलेक नॉलेज आसना की डायबिटीज आहाय ते भाशेची आसता म्हणून. हय. पूण ती आपल्याच्या जिबेन म्हणटाली, फकाणान म्हणटाली, हांसोन म्हणटाली, म्हाकाय डायबिटीज जाल्यार पुरो, हांवूय बारीक जातली. ओके. आनी सैतान केन्ना हें फकाणां म्हूण समजता? सैतान सगळे ना. टायमाक सिरियस आसता आमचें निसणटोन करूंक. जायते पावटी पळय आतां आमच्याच घरान आमी आतां केन्नाय म्हणटाय न्हू, ना हांवें फकाणान म्हणलें म्हणटाय. पूण सैतानाक तें उतोरूच जाय आसता न्हू. जे भाशेन करेक्ट. देवाक जाय ते भाशेन सैतानाकूय उतोरूच जाय आमचें. आमची फिजिकल बॉडी जाय दोगांयकूय. सो जेन्ना आमी फकाणान देखून उलयता तो उतर दोत्ता तेन्ना त्या टायमार. थँक यू एक्झॅक्टली. होली स्पिरीट. आनी ते बायलेक मागीर डायबिटीज जाली आनी जेन्ना डायबिटीज जाली ते बायलेन भिरांत घेतली. आनी ओके. जेन्ना भिरांतेक आमी अलाव कोत्ता, 7 more demons come and stay. हय. So, exactly. Thank you, Jesus. So, आतां हिंगा थँक यू जीसस वाचता सिस्टर नॅन्सी 6 कोण to वाचता? 9. ओके. Jesus answered them, how right Isaiah was when he prophesied about you. You are hypocrites, just as he wrote. These people say, God, honor me with their words, but their heart is really far away from me. It is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were my laws. You put aside God's command and obey human teachings. And Jesus continued, you have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. थँक यू Thank you, जीसस. Jesus. हें जायना आमच्या जिवितान. आतां हिंगा जाता. देवाचें उतर सांगता, थँक यू जीसस. These people say, thank you, Holy Spirit. These people says, God honor me with their words, but their heart is really far away from me. It is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were mine. जायते पावटी आमी आमचे एन्सेस्टरागे तोंडांतल्यान आयकलां रायट, रातचे भायर सरपाचे न्हू केंस सोडून. वो आतां सपोज कहले एग्जाम्पल कम्युनियन फंक्शन आहा ओ बॅप्तिझम फंक्शन आहा. Oi, ओके, ती जावन आसा एक सॅक्रमेंट रायट. yes, आनी इगोर्जीन जेन्ना आमी बावतिजम घेताय तो दीस जावन आसा पवित्र आत्मा आमचे भितर येता. oi, कुमन्या दिसा आमी जेजूक घेताय आमचे कुडी भितर, ताचे रगत आनी मांस खाता. तो जावन आसा एक सॅक्रमेंट. मागीर कुमन्यांव जालो, बावतीम जालो, काजार जालें, नेक्स्ट स्टेप कितें? पार्टी. oi, अल्कोहोल सर्व करप. oi, आनी हे कितें? ह्युमन लॉज रायट? oi, सारकें. आनी सोरो ना जाल्यार म्हणटाय ही कसली पार्टी काय कसली म्हणटाय. पार्टी? पूण हय. सैतान आनी जेजू एकेशी रावपा शेकता? ना.
Thank you, Jesus. आनी मागीर अशेंय म्हणटाय न्हू सिस्टर, सोरो देवानूच केलोलो. देवान आनी सोरो करूंक ना, देवान वायन थँक यू जीसस ग्रेप ज्यूस केलोलो. ग्रेप ज्यूस हय. थँक यू जीसस. एक्झॅक्टली न्हू, जीसस. जेन्ना आमकां प्रॉपर नॉलेज जाणवाय खबर ना, जाल्यार आमी सेकंड हँड इन्फॉर्मेशनूय घेतली. जशें एवीन सांगलें, तेणें सांगलां, देवान सांगलां तें मोदें झाड आहा तेका खावचें न्हू आनी तेका हातूय लावचो न्हू. सो सैतानाक कळ्ळें न्हू हेका इन्फॉर्मेशन ना, हेका सोत खबर ना म्हणून. हय. सो एक्झॅक्टली सैतान आयज पासून आमचो कहो फायदो घेता, कित्याक तेका खबर आहा आमकां आजुनूय सोत खबर ना. कित्याक हय. हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता, इट इज नो यूज फॉर देम टू वर्शीप मी बिकॉज दे टीच ह्युमन रुल्स as though they were my rules. येस. इवन आतां काजराचे हे पोत्तोणे हाडटाय, हे दारांतल्यान भायर सरपाचें न्हू, ते दारांतल्यान भितर सरपाचें न्हू, गाडी पोत्ती घेवची न्हू, हें खूंय बरयलां. सारकें. हे आनी हे सगळे हांव सांगो वयतालें. हे प्रॅक्टीस केलां आमी देखून सेम कित्याक एक्सपिरियन्स्ड. हय. थँक यू हय. जीसस. आनी इवन मेले म्हणटो मेलेल्या जेवण घालूंकूच जाय, नाजाल्यार तूं घालना जाल्यार तें मेलेल्यांक पावना. थँक यू जीसस. सो थँक हे यू सगळें जीसस. ही बरयलां, बायबलार आसा बरयल्लें. ना, पूण सो तें जेवण ऍटलिस्ट गोरिबांक पूण दिल्यार तें तेंका पावता न्हू. थँक यू जीसस. करेक्ट. सो हिंगा वर्स 8 आमकां सांगता, यू पुट असायड गॉड्स कमांड अँड ओबे ह्युमन टीचिंग. हें आतां हय. ह्युमन टिचिंगूच जालना, सारकें पिपल प्लीज करपाक, मॅन प्लीजर मॅन जावपाक. प्लीजर. थँक यू हय. जीसस. आयज पासून आमी कायदे पाळनाय. कोत्ताय इवन आयज काजरा पासून. पयलीं आमी तें भिकऱ्या जेवण कोत्ताय, पूण थिंगा सगलो सोरो दिताय हय. सगल्यांक. सारकें आनी शेम कोत्ताय आनी या थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सोरो घालून सो सगले हे लॉज न्हू ह्युमन लॉज खूंय आसा ह्युमन बायबलार लॉस. बरयल्ले. ना, हूंय नाय. Thank थँक you, यू Jesus. जीसस. And Jesus continued, you have a clever way of rejecting God laws in order to uphold your own teaching. जाण मरे तेजे हात दोन दाखा, तेजे हात धरले ते दुयेंस तूं केल्लें. थँक यू जीसस. टंग्स हांव मुगे एग्जांपल दितां. म्हाका गिफ्ट ऑफ टंग्साची नॉलेज आसना. म्हाका दिसलोलें फकत तूं व्हडलो सारको पास्टर ओ पाद्री ओ नन तेंकाच ती गिफ्ट आहा. हय. सो थँक यू जीसस. पूण म्हाका खबर आसना ती ऑलरेडी म्हजे भितर आहा. ओन्ली थिंग हांवें ती एक्टिवेट करूंक जाय आसली. थँक यू कित्याक म्हाका जीसस. जाणवाय आसना की म्हजे भितर पवित्र आत्मो आसा. हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणून. म्हाका हय. खबर आसना की जेजून म्हाका रायचसनसाचो रोप घातला. जें कितें मुगे म्हें आहलोलें, जें कितें हांव पातकान बुडलोलें, तें सोगलें जेजून आपल्याचे कुडीन घेवन आपल्याची हेल्थी कूड नितिवंतपण डिवायन एक्सचेंज म्हाका केल्या, म्हाका दिल्या. हय. आनी सिस्टर निकिता, जायते पावटी आमकां अशें दिसता, आवय पळय ती कांय कोन्नाय, मिसाकूय सारकी वचनाय, ती कांयच कोन्नाय देवाचें उतर काय. पूण ती पळय कितलीं आहा तेंगोडे, ती प्रॉस्परस जाताय. आमीय तेंक फॉलो करया. आमी कित्या हें करून तर कांय मेळोन जाय, आमी कित्याक करया. पूण तेजे फाटल्यान जेन्ना तूं देवाचें उतर हें कोत्ता, तुकोडे आहा तें ग्रेटस्ट ट्रेजर न्हू. करेक्ट. थँक यू जीसस. Thank you, Holy Spirit. Sister Nancy, पवित्र आत्म्यान आनीक रिमाइंड केल्या. Let me see the scripture. ओके. Thank you, Holy Spirit. Proverbs 3. Thank you, Lord. आनी Yes, जायते Proverbs पावटी 3. आतां फंक्शनाक सांगलें न्हू, हें आमी आतां सोरो दिवची न्हू, हें Hmm. कोची न्हू. हें तेका बोरें दिसपाक ना. ती येता ती कितें म्हणटोली, सोरो ना जाल्यार तेंगे सोरो ना. मातशें कोणा प्लीज करपाक देवाक न्हू. See, you have a clever way of rejecting God's law in order to uphold your own teaching. हय. या आमी देवाचें उतर नालिफाय कोत्तांव कित्याक आमी आमचे लॉ इंट्रोड्यूस कोत्तांव. सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हँड बुकार द ट्रूथ, द रिटन वर्ड आमकां सांगोत ना, खूंय बरयलोलें ना. हय. Thank you, Jesus. Proverbs 3, verse 5 to 7. Thank you, Jesus.
हिंगा आमकां देवाचें उतर सांगता, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट. नेवर रिलाय ऑन what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. जायते फावटी नॅन्सी हांवें म्हज्या जिवितान एक्सपिरियन्स केला ओके हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट नेवर रिलाय ऑन वॉट यू थिंक यू नो जायते फावटी आमकां दिसता की आमकां पावर हा दुसऱ्याच्या मोतीन कितें चलता तें वाचपाक जायते फावटी इफ सपोज तूं कोणें स्मायल दिलना न्हू तूं म्हणटा तो हय. शुअर म्हजे रागार आहा वो तेणें तुका जाप केन्ना तो शुअर म्हजे बेजार आहा शुअर ते म्हजे होबरूकूच पूण केन्ना त्या मनशान तुका येवन कन्फ्रंट केलना केन्ना त्या मनशान तुका फेस टू फेस सांगिल्ल ना पूण आमी कितें कोत्ताय आमचे ओन थॉट्स होय. रिलायंग ऑन आनी ते जावन आसा मोस्ट डेंजरस कित्याक आमी बिटरनस अलाव कोत्ता येस. आणि बिटरनस जावन आसा एक बॉन्डेज एक प्रिझन आणि ती बिटरनस कलेक्ट करून 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 आमी आख्खे आमचे जिवीतभर अनफॉरगिवनेसान ऑपरेट करता येस. कितलेशेच रिलेशनशीप ब्रेक जाताय त्यो चोयले until and unless तो मनीस तुका येन कन्फ्रंट कोन्ना तूं तुगे ओन अंडरस्टँडिंगाचे रिलायज जायनाका हिंगाचे देवाचें उतर सांगता नेवर लेट युअर सेल्फ थिंक दॅट यू आर वायझर दॅन यू आर येस. जायते फावटी आमी इवन लायक थँक यू जिजस इवन सपोज त्या मनशान जाप केलना तूं म्हणटा घोडी तुका कांय खबर देखून ना ते घोडेक त्या मोमेंटार तो मनीस कितें वयता वो कितें ताचें चिंतना आहाय वो कितें ताका डिफिकल्टी आहाय केन्ना आमकां खबर ना न्हू पूण आमी रोखडी जज करपाक वयता हय. थँक यू जिजस आनी आमी रोखडी जज कोत्ता रोखडी जजमेंट पास कोत्ता आमी आमच्या अंडरस्टँडिंगाचे ओन आमी खूद डिसिजन घेता आनी खूद जजमेंट पास कोत्ता पूण आमकां खबर ना ते घोडेक तो मनीस कहले डिफिकल्टी फेस कोत्ता कहले सिट्युएशनाक आहा आमकां कांयच खबर ना येस सिस्टर. हिंगाय सयतान आमकां सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन दिना थ्रू आर थॉट्स होय सारकें. थँक यू जिजस आनी कितलेशेच रिलेशनशीप हेका लागून मोडटाय बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टँडिंग बिकॉज ऑफ बिटरनस बिकॉज ऑफ स्ट्रायफ येस. कित्याक ही जावन आहा एक बॉन्डेज थँक यू जिजस येस सिस्टर नॅन्सी कितें शेअर कोत्ता आयचे टिचिंगा वयर फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आनी सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन आतां आमकां कळ्ळें न्हू कितलें गरजेचें तें देवाच्या उतराची जाणवाय आसपाक सयतानाक पासून स्क्रिप्चर खबर आहा पूण सयतान सोच सांगून स्क्रिप्चर सांगता चोय तेणें म्हणलें इफ यू आर द सन ऑफ गॉड बिलावड उजार केल्ले तेणें ना करूंक कोरोना. ना सेकंड टायम तो तेका वयर व्हरता आनी तो म्हणटा तूं आख्खी तेका धोलोच दाखयता आनी तूं म्हणटा तूं म्हाका बाव डावन कर जाल्यार हें सगळें तुजें पूण सगळें रोचणार कोण सगळें सिश्टीचो रोचणार कोण फादर सन एंड द होली. फादर सन एंड द होली स्पिरीट ते तिगोय एक आनी ते तिगाय आहले क्रिएशनाक होय. पूण सयतान चोय कहो तेका कॉशन कोत्ता तेजी आयडेंटिटी आनी इफ सपोज होय. आमकां आमची आयडेंटिटी खबर ना जाल्यार आमी खूंय आसतलीं आमी पातकीच म्हणटोली सगला दीस हांव पातकी. आनी गिल्ट आमी होय. मिस्टेक कोत्तोली आनी आमी म्हणटोली हांवें देवाचें उतर परगटपाचें म्हाका फेस देखून करूंक जायना जेजूक ना आनी जायते पावटी आमी कितें कोत्ताय दुसऱ्याक जज कोत्ताय आवय ती अशी तशी पूण आमकां खबरूच आसना घोडी तेणी वोसोन आपणाचें बोरें म्हणचें एक्नॉलेज करून आपणें कितें केलेलें तें तेणें कन्फेशन करून तेणें जालें पातकाचें बोगसोणें गेलें आपणाचें एक्झॅक्टली आमकां खबर पूण आमी थिंगाच उरलीं तेका जज करपाक आनी तेका जज करून आमी पातक कोत्ताय जज कोत्ताय इवन तेन्ना. चोय तो खुर्साद चोर आहलोलो तो रायटान होय. ताणें सकयल्यान लोक म्हणटलो कित्याक चोय फुर्साची पनिशमेंट होकोत दिताली जे सारके वर्स्ट क्रिमिनल आहलोले तेंकां ओके होय. सो लोकांनी होय. डेफिनेटली जज केलें जातलें न्हू हो आयज गेलो इफेरनाक होय. पूण ते घोडेक ताणें बोगसोणें मागलें आनी जेजून म्हणलें तूं वच रे पयलीं बावतीज घे पयलीं सगलें जॉन द बॅप्टिस्टा बरें वो आनी कोणा बरें वोसोन बॅप्तिजम घे आनी यो वो तूं सगले लॉज फॉलो कोर
होय. कांय ना. मितोजा. तेणें फकत आपल्या बोगशी म्हणलें आनी तेका होय. फॉरगिवनेस मेळ्ळें, रायट? सारकें. तेणे बिलीव केलें न्हू, की तो आपणाचो सोमी आनी सोडून धनी. करेक्ट. थँक यू जीसस. होय. सो जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचेर जजमेंट पास करता. आमकां खबर पासून आसना त्या मनशाच्या जिवितान केन्ना तेणें बोगसणें मागलें वो त्या मनशाच्या जिवितान कितें वयता तें. आमी आमचे ओन अंडरस्टँडिंगाचेर लीन करता आनी आमी आमचे ओन जजमेंट पास करता. सारकें सिस्टर. थँक यू जीसस. आनी थर्ड सिस्टर इवन येस. इवन आमकां स्पिरिच्युअल प्रायड देखून येता न्हू सिस्टर जायते फावटी म्हाका देवाचे उतर चड खबर आहा तेका कितें खबर आहा पूण तो मनीस देवाचे उतर म्हणजे आमचे भाशेन तो प्रीच कोन्ना हें कोन्ना पूण एक्चुअली तो प्रॅक्टीस कोत्ता तें कितें पळय आहा तें करेक्ट. देवाचें उतर हय थँक थँक यू यू जीसस. जीसस येस. थँक यू लॉर्ड. आनी इवन चोय आतां हिंगा साम्स 91 हितून चोय सोयतान स्क्रिप्चर जाण आपूण तो सदां स्क्रिप्चर ट्विस्ट करून सांगता, वध पाड सांगता. हय कित्याक ते कडेन हय सोत उलोवपाक जायना. तो फोटीचो बापूय. सारकें तो सिन्स बिगिनींग तो फोटीचो बापूय. थँक यू हय जीसस. आनी तो एडमाच्या फुड्यान वोसोन तो एवेच्या फुड्यान वयता कित्याक तेका खबर आसता की एडमाक दिलेलें आहा म्हणोन हें करेक्ट. सांगलेलें म्हणोन तेन्ना ईव नाहलीच तें घोडी एवेन सांगलेलें हेणें एडमान सांगलेलें जातोलें एवेक लायक सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन सेकंड हँड इन्फॉर्मेशन मागीर आमकांय तेंच हय मेवता न्हू आयज पासून. चोय आतां लोक हय सांगना जायते जाणांचें आयकना तूं लायक हात धोवन नाका, तुजेर कर्स हय आहा, तूं उपास कोर, प्रेयर कोर तेन्ना तूं देवाक प्लीज कोत्तोलें. तूं एक सारकें पात घे, तूं गिल्टान वच, तुजें पास्ट हय पळय. थँक यू जीसस पूण देवाचें उतर सांगता की आमी ताची फ्रेंड्स. देवाचें उतर सांगता जेजून ऑलरेडी जेजू केन्ना मेलो आमचे पासत जेन्ना आमी सारकी बोरी फास्टींग करून, बोरें प्रेयर करून, बोरें जिवीत जियेलीं तेन्ना मेलो. केन्ना मेल्लो जेजू? died for us even when we were yet sinners. रोमन्स Partly, 5:8, राइट? oh, thank you, Jesus. See, but God Oh, has shown us how much He loves us. It see. was while we were still sinners Mhm. Oh, that Christ died for us. Jesus. सो इतलो तो आमचो मोग करता. सो आमकांय आमचे मोगाची जाणवाय आसूंक जाय न्हू की आमचो मोग आमचे पासत ह्या संवसारान येयलो. आमच्या मोगान आमची सगलीं पातकां आपल्याचे कुडीन घेतली, डिवायन एक्सचेंज केली. Yes. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. सो इग्नरन्स कितलें भिरांतकूळ कित्याक Oh, हें इग्नरन्स आमकडच्यान सगळें चोरून व्हरता. आमचें इनहेरिटन्स, बापाचो मोग, बापान जेजून जे खुर्सार सोपाटला तें, आमचे कॉव्हनंट रायट्स oh. जेन्ना आमी इग्नरंट आसता तेन्ना. थँक यू जीसस. जायते फावट आमी अशें म्हणटाय हांव एक मनीस म्हाका वळखी जाता तो देव आहालो पूण आतां आमी स्पिरीट बिईंग जावन आहाय करेक्ट. आनी ती एबिलिटी आनी तें एनॉयंटींग आनी तें उतर तें देवान ऑलरेडी तो पवित्र आत्मो द पावर तो ऑलरेडी आमचे भितर घालोलो आहा सो आमी म्हणोंक जायना आतां आमी मनशां म्हणोन थँक थँक यू यू जिजस जीसस. इवन नॅन्सी आतां चोय कोणूय बेबदो वो कोणूय लायक आमचे सामकार झगडी कोत्ता पयलीं आमी एन्जॉय जातालीं यू नो लायक सारकें इवन शेजाऱ्याचें या एन्जॉय जातालीं कित्याक हय आमकां ती एक कांयच खबर आसना की देवान आमकां ऑथॉरिटी दिल्या जेजूच्या नांवान त्या वोथम्याक काडून दोरयान उडोवपाक कास्ट आवट करपाक मार्क येस 11 आमकां सांगता हय जीसस. आमी तेन्ना एन्जॉय जातालीं पूण आतां आमकां देवाची उतराचे सोत कळ्ळां फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन द रिटन ट्रूथ आसा. थँक यू जिजस इवन आमी सोदताय न्हू सिस्टर जायते फावटी
आतां आमी जाणाय आमकोडे रिब्यूक करूंक जाता पूण आमकां उगडास आसना त्या टायमार लायक प्रॅक्टीस कोन्नाय ते आमी आमचे ऑथॉरिटी सो आमी सोदांच होली स्पिरिटाक सांगोंक जाय की आमकां सोदांच तुवें तुजे उतर रिमायंड कोर म्हूण आमी शिकल्याय तें करेक्ट. थँक्यू आतां होली स्पिरीट आमकां कित्याक दिला आमी तो कोण आमचो हेल्पर रायट. हय जॉन 14:26 आमकां काय बरे उतरांनी सांगता की तो आमचो हेल्पर, आमचो एडवोकेट, आमचो कम्फर्टर, आमचो कावन्सिलर, हय आमचो स्टँड बाय, आमचो फ्रेंड. आनी देवान आमकां दिला हेल्पर. सो आमी तेका हय वेव्हारान घालपाक गरजेचें रायट. आमचो संबंद ताचेशी आसपाक गरजेचो रायट. हय थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सिस्टर नॅन्सी तुजे एक क्वेश्चनाचो न्हू म्हाका एक स्क्रिप्चर उडगास येता. रोमन्स 4 एक्झॅक्टली नॉको लेट मी चॅक. तुवें म्हाका क्वेश्चन केल्लें न्हू एवरी डे आमकां मिस्टेक जाल्यार लायक कितकोन हें करपाचें. हय थँक यू जीसस. कित्यान आहा तें. Even if it is in 1 John, wait, let me check. कितें कितें म्हणटा तें Even if your conscience condemn you, God knows. Thank you, Jesus. 1 John आहा कितें आहा तें पळयता राव. Yeah, 1 John 3:20. या 1 John 3:20 to 24 दिसता न्हू Wait. थँक्यू जीसस कितें जायते पावटीचो एवरीडे आमचेशी मेस जाता आनी रोखडो सैतान आपल्याचे टॉट्स घेवन येता. सो फर्स्ट थिंग ते टॉट कास्ट आउट करपाक गरजेचें, एक्सेप्ट करपाचें न्हू कित्याक चॉयस आमचेशी हा रायट. हय सो इवन दो तुकोडे मॅस जाली मिस्टेक जाली तूं गेले बापाशी आनी हिंगा आमकां देवाचें उतर कितें सांगता. इफ आर कॉन्शियस कंडेम अस, we know that God is greater than our conscience and that He हय knows everything. So देवाक सगळें ठावे. हय Thank you, Jesus. TPT मेवता जाल्यार पळोवया. दिसलें नॅन्सी TPT? TLV हा No. जीसस Thank you, Lord. थँक्यू लॉर्ड Okay, KJB. नाही NLT पळोवया. टीपीटी माकोड हांव वाचूं वाच. ओके पळय. whenever NLT मेवलें NLT वाच आनी TPT वाच. ओके हांव टीपीटी हिंगसान वाचतां मागीर वाच. वयता स्क्रिनीर whenever our hearts make us feel guilty and remind us of our failures, we know that God is much greater and more merciful than our conscience, So you and He knows everything there is to know about us. thank you, Jesus. So now you got the answer. सैतान कितें घेवन येता guilt, right? Oy, Your failures. See, you are failures. learning, you're Oy, preaching, you're doing this, but you did this oy, mess. See, you oy, cannot do. Don't go near. तू देवाशी वचनाका, बापाशी वचनाका. कितें घेवन येता oy. आमकां गिल्टी फिलींग. आमचे Guilty फेलियर्स feeling. रिमाइंड करता. आमचे Oy, विकनेस रिमाइंड करता. पूण सारकें. हिंगा देवाचें उतर कितें सांगता. Even if we feel guilty, God is greater than our feelings and He knows everything. Everything. आनी देवाक Thank खबर you, आहा Jesus. जेन्ना आमी वीक आहाय देवाची ग्रेस आमकां सफिशियंट. तूं जितले पाटी पडटा न्हू थिंगाच रावनाका. गेट अप बिकॉज ही लव्स यू. ही डायड फॉर यू. ही केम फॉर Thank यू and you you, are his Holy Spirit. beloved. Yes. So, Sister Nikita, after like आमची confess केल न्हू आमी, it is very important आमी जें कितें आमचें righteousness हा in Christ Jesus उलोवपाचें. एक्सेप्ट Thank you, करपाक Jesus. गरजेचें की की तूं ओय फॉरगिव जाल accept म्हणून. acknowledge करपाक ओय एक्नॉलेज करपाक म्हणजे करेक्ट. ओय ओके
थँक्यू म्हाका कळलें आतां. थँक यू जीसस. आनी पळय हिंगा ही स्क्रिप्चर देखून सुटावेपणीन सांगता की इवन तुका गिल्टी कॉन्शियस घेवन येता सैतान आनी तूं जाणा गिल्ट हय आनी कंडेमनेशन देवा कडच्यान केन्नाच येयना सैताना कडच्यान. सो हिंगा देवाचें उतर सांगता देवाक सगळें ठावें. God is येस. greater than our feelings. He knows everything. हय So तो म्हणटा माय चायल्ड तूं थिंगाच राव नाका उठ. I love you. सारकें. I have ransomed you with my precious blood. You are mine. सारकें. सिस्टर निकिता आतां पळय आतां जायते फावटी न्हू आमी आतां दोतोर म्हणटाय पळय हें पयलीं म्हाका खुमसार जावपाक जाय बरें जाल्यार मागीरू हांव हें कोत्तोलें कितें येता तेन्ना. आतां मे बी थिंग तो फादर ना आनी तुका आतां खुमसार जावपाक मेळना मागीर तूं तेन्ना कितें कोत्तोलें? थँक यू जीजस. तेन्नाय नॅन्सी तुवें जेजूक सांगूंक जाता न्हू सगळे हय तुजे वीक पॉयंट्स. पवित्र सारकें. आत्म्याक खबर आहा सगळें खबर आहा. पूण जेन्ना आमी ओपनली पवित्र आत्म्याशी उलयताय सांगताय की म्हाका बोगशी म्हजेशी जाली सो देवाचें उतर आमकां कितें सांगता बोगसोणें मेळटले वो बोगशील म्हणोन. बोगसोणें मेवलें. मेवलें रायट. ऑलरेडी हय बोगशिली बोगसोणें मेवलें. सो आतां कोणाचो चॉयस एक्सेप्ट आनी अक्नॉलेज करपाक? इवन जेन्ना कुमसराक आमी वयताय फादराशी आमी कुमसार जाताय फादर कितें सांगता आमकां? हय. सॉरी सिस्टर कितें क्वेश्चन म्हणलो तुवें? इवन जेन्ना आमी कुमसाराक वयताय न्हू फादराशी सो हय फादरूय आमकां सेम सांगता न्हू की आमची पातकां बोगशिलीं. बोगशिलीं हय. हा. सो एक्झॅक्टली तूं इदर फादरा बरें वोस वो तूं पर्सनली तूं जेजूक सांग पवित्र आत्म्याशी हय तूं तुजो लायक टायम घेता तूं तेजेशी उलोयता सो एक्झॅक्टली चॉयस आमचेशी आहा रायट एंड ऑफ द डे सारकें. एक्नॉलेज करपाक की ऑलरेडी फॉरगिवनस मेवली म्हणून. हय आनी आनी तूं या कितली बेगीन तें एक्सेप्ट कोत्ता आनी कितली बेगीन तुजें रिन्यू कोत्ता तेजेरूच आहा न्हू तें सिस्टर सोगलां तें सो वो तूं तसोच रावता पडलोलो थिंगां ना आतां हांयें केलें न्हू जालें न्हू रोंग बट तूं वेरी इम्पोर्टंट लायक तुवें तें एक्नॉलेज कोरपा ओके सॉरी कित्याक तुजो बाप इट्स तो बाप तो प्रॉडिगल सना तो बापा भाशेन न्हू पॅरेबल ऑफ द प्रॉडिगल सन. करेक्ट. थँक्यू थँक होली यू स्पिरीट. जीसस. आनी आमकां न्हू एक चड गरजेचें एवरी टायम आमच्या तोंडांतल्यान कन्फेस करपाक की वी आर द रायचसनस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस. आय एम सेव्ड, हील्ड, फेवर्ड, एक्सेप्टेड इन क्रायस्ट. येस. थँक यू जीसस. कित्याक जे मेरेन आमी इग्नरंट आसतलीं न्हू स्वताशीं आमी पयस आसतलीं. I'll just say in English, okay? The हय ignorant of truth separate us from life of God that within us and prevent us to experience it. The हय ignorant of truth separate us from the life of God that ओके that is within us and prevent us to experience it. ओके आता आमचे भितर wholeness of God आसा, right? सारकें. कित्याक खबर आसा आतां आमकां नॉलेज मेळ्ळा सोत कळ्ळां. हय. थँक यू जीसस. थँक्यू थँक यू जीसस. होली स्पिरिट. आनी कितें शेअर करपाक जाय सिस्टर नॅन्सी बेस्ड ऑन दीस हय टॉपीक? आनी एकूच सांगता हय या की इट इज व्हेरी इम्पोर्टंट जेन्ना आमकां हें सोत कोवपाक जाय वो आयज आमी क्लासीक येयलें जालें ना आमी तें वोसोन आमी पोत्तें आमी आनीक शिकोंक जाय कंटिन्यू रावोंक जाय त्या उतरान सो सारकें न्हू सिस्टर करेक्ट. निकिता? थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. कितें देवाचें उतर हय आमकां जॉन हितून सांगता न्हू सोत केन्ना आमकां सुटका दितली जेन्ना तूं अबायड रावतलें हय कॉन्स्टंट कंटिन्युअस तुजे संबंद आसतलो बापाशी. थँक यू जीसस. सारकें. आतां सिस्टर नॅन्सी तुका कोणू रिमायंड कोत्ता तुजी मामी ओ डॅडी कोणू रिमायंड कोत्ता ब्रश कोर म्हणून? ना कित्याक कोन्ना? कित्याक आतां हांव जाणा तें डेली हें म्हाजें हॅबीट. हॅबीट. हा एक्झॅक्टली. सो जेन्ना डेली तुजी हॅबीट जाता बापाशी संबंद दवरपाचो सो तुकाय कोणें रिमायंड करपाक कोणें फोर्स करपाक नाका रायट? ना थँक यू जीसस.
सो सोमन घडपाक गरजेचो रायट एवरी डे Yes. एज अ हॅबिट. सारकें. Oh, थँक यू जीसस. thank you, Jesus. थँक यू होली स्पिरिट. सिस्टर नॅन्सी कोत्ता थँक्सगिव्हिंग प्रेयर. Oj, kotta. या बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे मोगाचे बापा तुका आर्क दिता हे शिकवणे पासत तुवें आमकां शिकयलेल्या पासत की आमी सदांच सेकंड हँड न्हू पूण फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन घेवपाक जाय म्हणून आनी ती फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जावन आसा तुजेंच उतर जें जावन आसा सदांच सत ट्रूथ तें केन्नाच चेंज जायना आनी आमी तुज्याच उतराचेर अबायड जावन रावपाक आमकां तूं शिकय म्हूण होली स्पिरिट आमी तुकोडे मागताय कित्याक जायते पावटी आमी संवसाराच्या मनशांक प्लीज करपाक सोदताय दुसऱ्यांची खुशी करपाक सोदताय ह्या संवसारान आहाय तेजी बापाची न्हू आमकां सदांच तुजी खुशी तुका कितें मानता तें करपाक तूं आमकां शिकय म्हणून आनी तुज्याच उतरा वरवीं आनी सदांच तुज्या उतरान कंटिन्यू रावपाक आमी तुजो आदार आनी हांव जाणा जीं कोण हें टिचींग आयकोतलीं सिस्टर निकिताच्या वोकल कॉर्ड्सा वरवीं तूं उलोयला पवित्र आत्म्या तुवें आमकां शिकोवन दिल्या आनी जायते जाणांक तुवें सुटका फावो केलें म्हणून की आमी संवसार शिकयता ते लॉस करपाचे न्हू म्हणून पूण आमी तुवें पळय सांगला त्या उतराचेर थीर रावपाक सोयतानाक हें उतर सांगोन की ना इट इज रिटन की वी आर द रायचसनेस ऑफ गॉड इन क्रायस्ट जीसस म्हणून आनी बापाक हें मागणी कोत्ता जेजूच्या नांवान Amen, आमेन आमेन amen, आमेन amen. Thank